वापस एक पंत आव स्वागत करता आसा। आता मंगलाचरण म्हणून आम्ही हे सेशन स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सकडांक एक्का सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता महात्म्यांत अशी सांगला की सक्कड उपनिषदाचे सारो हे भगवद्गीते। हे भगवद्गीतेक गायक होलसिला आणि अर्जुनाक वासरो। हे गायक गोपाल नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण धार काढता आणि सक्कड भक्तजन ते दूध अमृत पितांची। आता एका अध्यायांतू कृष्णाले अर्जुन विषाद योग म्हणून आसचंतू अर्जुनान कृष्णाला सांगले की मिगेले स्वबांधव कुरांगासांची गुरुजनसांची मलगडसांची तंगेले एगेन्स्ट म्हाका युद्ध करू जायना। आव हे युद्धा सुकून भायर वता असं म्हाका जायना करू का म्हणून सांगून शोक जावन शोकमग्न जावन तो थंय रथारेश बसता। तेन्ना कृष्ण दोन्ही अध्यायाचे सांख्य योग म्हणल्यार एक अद्वता ते सांख्य योगांत तिन्ही श्लोकांत कृष्ण सांगता की क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। सांगता अर्जुना हे हृदय दौर्बल्य तुगेल तसल वीरांक सांगिल नाही। तू हे तुगेले धर्म क्षत्रिय धर्म जावन असते युद्ध तू कर का ते तुगेले धर्म तुवे अनुष्ठान कर का म्हणून सांगून तू उठा का म्हणून उठानो युद्ध कर का म्हणून सांगता। तशीची मुखार सोने शिवतना कृष्णा लगी अर्जुन सर्व शरणागत जावन मिगेल कसले ना देवा तू सांग तू मके गुरुस्थाना रबून आव तुगेले शरणागत जाला म्हाका तुवे ज्ञान दिव का एक
शिष्याल रुपार घेवन म्हणून सांगून सांगताना थंय कृष्ण ताका उपदेश दिता वता कृष्णान अर्जुना दिवचे आमकां दिवचे ते उपदेश तांतो कृष्ण म्हणटा तू कसलय ना अर्जुना सकडे आवाची तू एकमेगेल एक जस्ट एक विस्तरणे तुली एक अंश मात्र ये एक देह कसलय ना आत्म असचे आत्मनी परमात्मा असचे ते आत्माक एक देह एक जे तरी एक देह असता देहाक केतने नाश अस आत्माक नाश ना ते 23 श्लोकांत सांगता की नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ते आत्मा म्हणले ते अविनाशी आत्माक शस्त्रांनी कट करू जायना उद्योगान जोडचे जायना नावे उदकांत होळोचे जायना ना वारेन कसले एक क्लेश हाडू जायना आत्माक म्हणून सांगता तशीच मुखार सोन वताची कृष्ण सांगता की 40 श्लोकांत नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् म्हणून सांग कृष्ण प्रज्ञेंतु आमका मेळचे सान एक अभिवृद्धी एक सान एक तृप्ती जलारी ते शाश्वत जावन आसता ताका एक काणी पयरी सांगिल म्हळ्यार अजा मिळान ताणे कितली कृष्णाले कसले देवाले स्मरण करून गेला लास्ट वेळाक ते तागेल पुत्ताक नारायणा म्हणून सांगून आपयलें ते पुत्तार नाव जल ताणें आपयलें त्या देवाक ते देखून ताका एक लास्टाक मोक्ष मेळ्ळे भगवत धाम प्राप्ती जाल्ले म्हणून थंय एक आमकां निरूपण मेळटा तशीच आमी लास्ट सेशनांत आयकलेले 53 श्लोक 53 श्लोक सांगता श्रुती विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि केदाना मन स्थिर करून कृष्णाले ध्यान करतांच की एक कृष्णाक आमी सरेंडर जातांच की तेदना आमकां मुक्ती मेळटा म्हणलें कर्मफल आमी एक्सपेक्ट करूनच देव एकलोची ताण एकलेनची सकडे क्रिएटर तो आता जे व्यवस्थापक असो ताजे कंट्रोल असो ताजे नाश करचे असो कसली असो उद्भवी अंत्युय पुरतोची देव एकलोची कृष्ण म्हणलें मात्र आम्ही कृष्णाले दास मात्र म्हणलें एक कृष्ण प्रज्ञेंतूची आम्ही असू का म्हणलें एक थैताय आम्ही आयकलींची आणि आता नेक्स्ट आम्ही 54th श्लोक तुकून 72 श्लोक ताय आजी आम्ही ऐकूया कसल तुकून आमकां कसल मनावर येता म्हणलें आम्ही पळया आईचे आमगेले वाग्मी स्पीकर आमकां जी क्लास काडूं येता सांची एके आमकां आजी आमगे आया इतले श्लोकाचे अर्थ सांगून दिवचे येता सांची हरग्रेस रसमयी माधवी माताजी स्वागत आसा हांगेले एक किरू परिचय हांव तुमकां सांगूक प्रयत्न करता आनी हिज ग्रेस राधा कृष्ण रसार्णवदास हांगेले धर्मपत्नी आणि दोग जणी दंपती हिज होलिनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज हांगेले शिष्य आणि नॉर्थ कॅनरा शिरसी दुकून आसांची आणि 2011 सुकून दुबय इंटू कृष्णा कॉन्शियस आसांची आणि भक्तिशास्त्री कोर्स केला आणि हन्नी मथुरा देश गुरुकुलांतू टीचर जावन आसांची यांनी लायक एक कीर्तनी आई वय हंगेल कीर्तन आम्ही मस्तपंत ऐकल्यांचे 1-2 वेळा आम्ही ऐकल्यांचे आणि यांनी आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीमान आयोजन करचे मस्त सेशन्स हांनी काडला बुक्स आर द बेसिस म्हणलेले सिरीजांत यांनी आमकां सेशन काडला आशिल्ले मागीर आणि अँकर जावनूय
येतशिलींची देखून हंगेले परिचय तुमकां सगळ्यांक आसता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे मस्त कृष्ण. तुम्ही भगवद्गीताचे वर्णन केले. कसलं सांगचे आवश्यकता ना, बॅकग्राऊंड कसं असा म्हणून तुम्ही मस्त छंद जावन प्रत्येक म्हणा कशी अर्जुन कशी विषाद योगा होता ते वाटून तुम्ही मस्त सांगले आणि मस्त मस्त धन्यवाद. हांग उपस्थित आशिल्ले तसले वट्टू भक्तांक मेगले सादरपूर्वक प्रणाम. तशीची कोंकणी ट्रेमाक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या काजी 54 to 72 श्लोकापर्यंत सांगचे खातीर म्हाका अवकाश करून दिल्लो आसा. तांकां मी मस्त मस्त धन्यवाद हांव अर्पण करता. आणि तशीची राजेश्वरी माताजी हांकां मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि माताजीन वट्टू सांगिल्लो आसा प्रणाम मंत्रेन वट्टू तशावन आणि परत रिपीट करची ना. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. जशी माताजी सांगले कशी अर्जुन विषाद योगा वता आणि कशी कृष्ण केन तो 2.7 श्लोकात कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव तांचे भितर कशी आपल्या कार्पण्य दोष, कार्पण्य म्हळ्यार कसले हे भौतिक जगताचे कार्पण्य दोषा भितर येवन आपूण शिवलेते आशिल्लो आणि आपणाक तूं शरणात घे. हांव तुमगेलो गुरु आणि हांव तुका सरेंडर जालें तसले. आत्मनिवेदन जालें तसले सोल एक आत्मा म्हणटा तेन्ना कृष्ण केन्ना सरेंडर जालें तसले सोलाक केन्ना करुणा करता. आणि तशीच अर्जुन तरी तांगेलो मस्त एक प्रीती सखा तशें हांगा कृष्ण तांकां मस्त छंद जावन सांगते आसा. तांचे भितर आजी 54 श्लोका भितर अर्जुन 4 प्रश्न विचारता. 4 प्रश्ना भितर फर्स्ट प्रश्न कित्याक म्हणून श्लोका ऑलरेडी वट्टू माताजी लोकांन मस्त छंद कन्न रिसाइड केल्लो आसा. तशें आमी वापस श्लोका रिपीट करची नाका. फर्स्ट क्वेश्चन का भाषा. का भाषा म्हळ्यार तागेले जनरल सिम्पटम्स तो कशे तागेले सिम्पटम्स कशे उरता म्हणले एक फर्स्ट क्वेश्चन विचारता. ते क्वेश्चनाक आन्सर आमी 2.55 हांचे भितर पळयत. किम प्रभासेत सॉरी कशें उलयता तागेले उलण कशें उरता म्हणले एक प्रश्नाक कित्याक की म्हळ्यार केन्ना कोणेच उलयतनाचे आमी तांगेले एक तो खंयच्या स्तरार आसा हे आमी पळयत. तो क्वेश्चन विचारते आसा तशें ताका क्वेश्चनाक आन्सर 2.56 च्यान 57 पर्यंत आमी हे श्लोका भितर पळयत. तांची थर्ड क्वेश्चन किम आसिता. किम आसिता म्हळ्यार तो कशें बसता म्हणले एक क्वेश्चन विचारते आसा अर्जुन. ते अर्जुनाक आन्सर आमी 2.58 च्यान 63 पर्यंत कृष्ण मस्त सविस्तार जावन तांकां ते क्वेश्चनाक आन्सर दिते आसा. तशीच क्वेश्चन 4 किम व्रजेता. किम व्रजेता म्हळ्यार तो कशें चमकता. म्हणले एक हे चमकता म्हण सांगल्यार वॉकिंग ने कशें तागेले एक बिहेवियर कशी उरता तागेले कशी तो हे करता म्हणले क्वेश्चनाक 2.64 च्यान 70 to 71 हे क्वेश्चन श्लोका भितर ताका आन्सर फोर्थ क्वेश्चनाक. तशी पळोवया आमी कशी एक हांगा मस्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हण सांगल्यार कृष्ण प्रज्ञा. केन्ना एक कृष्ण प्रज्ञा भितर एक मनुष्य उरता. कृष्णा कॉन्शियस म्हणटा जे मी कृष्ण भावनामृत संघ तुम्ही ಒಟ್ಟು हांव कृष्ण भावनामृत संघात ಒಟ್लोग जॉइन जाताची चॅन्टिंग करताची भगवंतलना श्रवणम कीर्तनम डेली श्रवणम करतल हांगासाची. तशें ಒಟ್ಟು तांगेले केले नंतर तांगेले कशी उलोवण चेंज जाता ते तुम्ही पळयत. हांगा स्पीकिंग उलोवच कसो आसा मस्त 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 इम्पॉर्टंट. हे सांगिल्लें की म्हण सांगल्यार एक मूर्ख मनुष्य कसो आसा तागेले मूर्खता आमी केन्ना पळयत जेन्ना अशी ताका पळोवंक आमकां कळना तो तागेले एक हे कशें आसा म्हणजे तो उलयता तेन्ना तागेले तो रिवील करता तो तागेले एक्चुअल स्वभाव कसो आसा ताका तेन्ना उलयता तेन्ना अशें म्हणटाची मूर्ख मनुष्य आपणालें तें तोंड ओपन करता उलयता फूल तेन्ना केन्ना पर्यंत तो उलयना तेन्ना पर्यंत ताका आमी आयडेंटिफाय करचें जायना. केन्ना तो उलयत की तेन्ना मात आमी ताका तागेले एक रियल आयडेंटिटी आमकां कळटा म्हणले विशय प्रभुपाद मस्त सुंदर जावन हांगा हे आमचे भितर सांगताची. तशीच हांगा उलयता कशें उलयता म्हणल्यार हे क्वेश्चनाक हे आन्सर कसो आसा की हे आमी 255 श्लोका भितर आमी
पळोवेत 255 श्लोका भितर हांतू भितर कृष्ण सांगतेस की हे पार्था कशी एक मनुष्य आपणाला ಒಟ್ಟು डिझायर मनात इच्छा म्हळ्यार इच्छा म्हळ्यार कसं बाबा इच्छा उरका मनशाक खंयची इच्छा उरका भगवत भक्ती भितर मुखार वची इच्छा उरका भगवत प्रेमा भितर वची मुखार उरका भगवंताल बद्दल आयकूच हक्क आमगेल एक विषय आसा तांतू भितर आमगेले हे उरका म्हणते असा तेन्ना हातू कृष्ण कसं सांगतेस की म्हळ्यार एक मनुष्य कसं असा एक भौतिक आशा आकांक्षा उरता आमगेले मस्त इच्छा थोड लोकांक म्हाका हे जावका ते जावका तेन्ना एक मनुष्य आपणाला ते वट्टू इच्छा गिव अप करता ते दिता आनी तेन्ना केन्ना हे वट्टू इच्छा आमकां कशी येता मनासान येता माइंड अशी म्हणटात की मन बुद्धी अहंकार कसं असा ते मस्त वायट इवन आम्ही हे देह सोडल्यानंतर सुद्धा ना कोण एक मनुष्य देह सोडके तेन्ना तागेलो देह कसा असा पंचभूता भितर तागेले लीन जावन वता म्हणतात जाल्यार हे मन बुद्धी अहंकार कसं असा ते सूक्ष्म शरीर ते सूक्ष्म शरीर कसं असा आमकां दोळ्याक दिसना आणि स्थूल शरीर दिसता ते 5 हे तागेले मनशाला जी हे जाल्या नंतर ते हातू भितर भूमी भितर लीन जाल्यार सुद्धा ना हे 3 वस्तू कसं असा मन बुद्धी अहंकार कसं असा ते मनशा वट्टूच वता मनशा वट्टू म्हळ्यार तागेलो ते जीव कसं असा आत्म कसं असा ते 3 वस्तूक आपणाला वट्टू घेवन वता म्हणले विषय आम्ही अंडरस्टँड करताचे तेन्ना ते घेवन गेले तेन्ना ते कसं करतात दुसरे एक देह घेवच्याक ताका प्रेरण करता तशीच हे वट्टू येवच खंयच्यान मन आमगेले मन म्हणलें कसं असा मस्त वायट मेंटल कॉन्कोशनाचे हे वट्टू आमगेले खेळ हातू भितर आमकां हे इच्छा एक मन सांगता थंय वचून थंय पार्टी कर थंय वचून एन्जॉय कर हे वट्टू आमकां मन सांगता आमगेले सो हे वट्टू मेंटल कॉन्कॉक्शनाचे आमगेले येता तशीच केन्ना आमगेलें मन प्युरिफायड जाता की कशें प्युरिफायड जाता केन्ना आमी कृष्णा कॉन्शियस येताचे भगवंताल नामस्मरण करताचे भगवंताल बद्दल आयकताची कित्याक म्हळ्यार आमी कसं आयकताची कसं आमी फील करता आमगेले मना भितर ते स्टोर जाते उरता तशान आमी आयकतना अशें म्हणटाची बरें बरें आयकुका इवन गर्भिणी स्त्रीक सुद्दां आमी म्हणटाची तिणें बरें बरें भगवंता बद्दल आयकुका कृष्णा विशय आयकुका अशें म्हणटाचे तशें न्हू कसं आमी आयकता की तेच आमगेले वयर परिणाम जाता मन कसं आसा हे मेंटल हे वट्टू कृष्ण सांगते असा हे पार्थ हे वट्टू येवचे मेंटल कॉन्कोशनाचे तशान आमगेले मन आमी शुद्ध केल्यार तेन्ना आमगेले कसं आता मन शुद्ध केल्यार आमगेले सिम्पटम्स कसं आता हे वट्टू शुद्ध जाते वता प्युअर ट्रान्सडेंटलाची आमी हातू भितर येताची तशें म्हणटा आसा तशीच कृष्ण मस्त सुंदर जावन हातूंत रोवपा सांगताच की म्हळ्यार श्लोकात आमी आर्टिफिशियली आमी आमगेले ते मन आमी चेंज करच्या वच्चाना आम्ही पळयल्या थोड लोक आर्टिफिशियली मना भितर भितर उरता हांव मौन उरता मौन धारण करता शेवटी म्हणजे जाल्यार मन कसं असा ते भितर वट्टू एक आपल्याला काम करते उरता तशीच आमी आर्टिफिशियली आमगेले सेन्स डिझायराक आमी स्टॉप करच्याक जायना तशें हांव आमी कसं करता एक तरी आमगेले मनाक कसं करता आमी कृष्णा कॉन्शियसा भितर आमी एंगेज कित्याक की म्हळ्यार आमकां कसल ना कसल काम करते उरका आमी गप्प बसचे जायना ओगी बसचे जायना तशें आमी कसं करता आमगेले मनाक आमी कृष्णान हातूंत गुंतयल्यार भगवंताल बद्दल आमी कंटिन्युअसली आयकूच जावं भगवंता बद्दल उलोवच जावं हे केल्यार आमगेलें मन कसं जाता ते कृष्णा कॉन्शियसा भितर एंगेज जाता तशें न्हू आमगेले ऑटोमॅटिकली आमगेले सेन्स कसं जाताचे त्यांनी ते कृष्णा कॉन्शियसा भितर वताची तशें आमगेले ते सिम्पटम्स कसं जाता ते शुद्ध जाते वता हे आमकां 255 श्लोका भितर आमकां हे क्वेश्चनाक आन्सर फर्स्ट क्वेश्चन खंयचे का भाषा ताका भाश कशी उरता कित्याक की म्हळ्यार पयले असंबद्ध जावन उलयते उरतो कृष्णा कॉन्शियस येवचे पयले केन्ना तो कृष्णा कॉन्शियस येत की तेन्ना ताका भाश कसो जाता ती शुद्ध जाते वता तो बरी भगवंता बद्दल उलयता तशें तागेलें मन सुद्दां ना चेंज जाते वता मना वयर वट्टू आसा म्हणले विशय आमकां हे फर्स्ट क्वेश्चनाक 55 आन्सर आता कृष्ण आमकां दिते आसा सो तशीच नेक्स्ट क्वेश्चन किम प्रभासेत म्हळ्यार तूं कशी उलयता ताजे क्वेश्चनाक आन्सर कसो आसा आमकां हे 56 श्लोकाच्यान आमी 57 दोन श्लोका भितर 56 आनी 57 हे श्लोका भितर ताका आन्सर हे दुःखेषु अनुविग्नमना तशी माताजी लोकांना सांगले तशीच कृष्ण कसं सांगते की म्हळ्यार केन्ना तो मनुष्य कृष्णा कॉन्शियसा भितर येता तेन्ना तो थ्री फोल्ड मिजरीज आमकां ओट्टू गोत्सा
आदि भौतिक आदि दैविक आणि आध्यात्मिक 3 टाइप ऑफ मिजरीज कित्याक म्हळ्यार भौतिक जगताक आमी येताच की तेन्ना प्रत्येक लोक तो कोणूर ताके 3 दुःखाच्यान ताका हे जावपाचे आता आमी पळयले 2 वर्सां फुडें केन्ना आमकां आदि भौतिक खंयची मिजरीज ते एक करोना म्हणले कायले आणि लोक ಒಟ್ಟು घरा भितर बसून उरली जाल्यार हे कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी जावं बाकी आमी भक्त लोकांक जावं केन्ना आम कसलेची तातूंतल्यान मिजरीज वच पडला कित्याक ताणें कंटिन्युअसली कृष्णा कॉन्शियस भितर आयकूच की ताणें ताजे डिसायड करचे की चॅन्टिंग करचे की हातूं आयिल्ले निमित्त तांकां कसले ताजे बद्दल कसले ताजे हुनसाण लागिल्ले ना तशें हांव कृष्णाक सांगतेस की म्हळ्यार केन्ना तो मनुष्य कृष्णा कॉन्शियसा भितर येता आनी तो ताका हे भौतीक जगताचे 3 मिजरी ताज्यान कोणाका चुकोवंक घेवचें जायना ताज्यान सुद्दां तो फ्री जाता केन्ना तो अटॅचमेंटाच्यान फ्री जाता आनी तागेले एंगर म्हळ्यार कसले राग मनशाक केन्ना राग येता की तो तेन्ना तागेले उलयणांत भितर चेंज आमी आयकूं येता कोणाकय मनुष्य केन्ना उलयत की कित्याक की म्हळ्यार हे क्वेश्चनाक आन्सर आहे तो हाऊ ही स्पीक किम प्रभासेत तो कशें उलयता जशें कृष्ण कसं सांगतास की केन्ना तो कृष्णा कॉन्शियसा भितर आयिल्लो मनुष्य तो खंयचे तो मायंड तागेले डिस्टर्ब जायना इवन हे 3 फोल्ड मिजरीसान सुद्दां तो फ्री उरता आनी फियर ऑफ एंगर केन्ना एंगरा भितर केन्ना तो केन्ना आमकां राग केन्ना येता आमकां कसली तरी वस्तू मेळना ते मेळटना आमकां राग येता है न्ही ते आमकां हे मेळना म्हाका ताजे बद्दल फियर आशिल्ले निमित्त ताका राग येता तशें न्हू तो मुनी कसो उरता मस्त स्टडी मायंडेड इवन आमी पळयल्या आतां आमी 2-4 दीस पयले फिफा वर्ल्ड कप आम कसले संबंध ना ते लोक हांगा पळयले आमी ಒಟ್ಟು लोक इवन आमगे भक्तिवृक्षा ग्रुपाक कोण कोण येता म्हण प्रॉमिस केल्ले लोक सुद्दां आज आमकां वर्ल्ड कप आसा हे आसा फिफा वर्ल्ड कप हांगा कसले जावचे ना तशीच हांगा तांणी कसं करता की म्हळ्यार कोणकी हारले म्हण हा का नांताची कोणकी आनी जितले म्हण सुद्दां तांणी एन्जॉय करताचे हे एक्चुअली हे एन्जॉयमेंट हे कसं आसा हे देहाक मात्र हे आमकां केन्ना भक्त लोकांक कळत की स्थितधीर मुनी तो कसले दुःख येवो कसले येवो ताका मनात तो ताका दुःखा भितर ओवर एक्टिंग बी करना आनी सुख येईल तेन्ना तो पार्टी बी नाचना तांकां गोत्सा म्हाका कसले हे मेळते आसा हे भगवंताल निमित्त म्हाका मेळते आसा कृष्णान हे दिल्ले आसा दुःख दिल्यार बी कृष्णान इच्छा उरतले अशें तो लेखता तशें ताका स्थितधीर मुनी दुःखेषु अनुविघ्न मना तो तशें उरता म्हणले हे विशय आमकां हे सेकंड क्वेश्चनाक आन्सर फर्स्ट एक आन्सर तशें ना जेन्ना ताका दुःख येता तेन्ना तो कसो म्हणटा हे ಒಟ್ಟು मेगेले गेल जन्माचे कसकी एक मेगेलच्यान चूक जाल्यार उरच्या पुरो तशें हे म्हाका दुःख आयले म्हणल्यार तो मनाक समाधान करून घेता ताजे बद्दल तो ओवर रिएक्ट करना तशें तो ताका एक स्थितधीर मुनी म्हणले ताका एक वर्ड दिल्ले आसा कृष्णान स्थिर उरतो खंयचे कश्ट येवं हे आमकां मस्त आवश्यकता आसा भौतीक जगतात न्हय आमी कसं करताची कोणाले दुसऱ्याक दुःख येईल तेन्ना ओके आमकां आयिल्ला तांकां आयले म्हण लेखताचे केन्ना आमकां येत की कश्ट तेन्ना आमी म्हणटा यो म्हाका कसल्याक देवा हे कश्ट दिले अशें तांगे खातीर आमकां बेस्ट हे उदाहरण कृष्ण म्हणटे आसा कशें आमी उरका म्हणजे उदाहरण तशीची थर्ड हे सेकंड क्वेश्चनाक इवन 57 श्लोका सुद्दां आमकां कृष्ण आन्सर दिता कृष्ण म्हणटे की म्हण सांगल्यार हे भौतीक जगतात केन्ना दुःख येता केन्ना आमकां सूख येता तेन्ना हे एक भक्त कसो आसा एक मुनी कसो आसा तो कसल्याक तो विचलित जायना आनी तो कसल्याक बरें जालें बाबा तो म्हाका बरें जालें म्हण ताका वर्णन सुद्दां करना आनी ताका ताकोच नॉलेज आसता का हे कसकी बरें जाल्यार म्हळ्यार कसकी कृष्णाले प्लॅन उरच्या पुरो दुःख आयल्यार बी तो कृष्णाले प्लॅन उरच्या पुरो म्हण तो एक फर्म उरता आपल्याला नॉलेजा भितर हाका भौतीक जगताक दुःखालयम अशाश्वतम म्हणलें आसा कृष्णान हांगा दुःख येते उरता एक दिवस सुख एक दिवस दुःख अशें ते उरता तशें न्हू कोण एक कृष्णा कॉन्शियसा भितर फिक्स जाल्लो उरता की तो खंयचे बरें जावं वायट जावं तागेले मन कसो आसा ते चंचल जायना एक हातूंत कन्सर्न जाल्लो उरता
आणि आणि कृष्णा कॉन्शियस आशिल्लो मनुष्य तो ताका एक पडी समाधी भितर एंडाक वतो कशें तो अशी आमी पळयल्या अष्टांग योगा सुद्दां समाधीक वता लोक आसात तांचे भितर भक्ती कसले उरना एक आपल्याला बॉडीक त्रास दिवन ताजे बद्दल बी कृष्ण मस्त सुंदर सांगते आसा ते मी आयकुमाय हे फर्स्ट क्वेश्चनाक आन्सर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चनाक सॉरी थर्ड क्वेश्चन किम आसीता हक्क क्वेश्चनाक आमी आन्सर आमी 2.58 यदा समहरते चायम आमचे भितर सांगते असं कृष्ण कशी आपणाले आमकां वटलोका गोत्सा आमगेले सेन्स ऑब्जेक्ट आमगेले उलोवच जावं आयकूच जावं नवविध नवद्वार पुरे देही म्हणलें आसा कशें आमी ताका सेन्स ऑब्जेक्टाक कशी आमी विड्रॉ कशें करका केन आमी हे करका हाका एक बेस्ट उदाहरण हांचे भितर एक कासव टॉर्टाइज म्हणटा न्हय ते कशें उरता हाजे बद्दल दिल्लें आसा एक कासव कसं करता उदका भितर वतान मात्र आपणाले वट्टू भितर आशिल्ले पाय हे बाहे वट्टू ताजे भायर काडता जाल्यार कासवाला एक बेस्ट हे की म्हळ्यार क्वालिटी म्हळ्यार ताका एक वर म्हणटा तो उदकात बी उरूं शकता उदका भायर बी उरूं शकता तेन्ना तो उदका भायर उरता तेन्ना तो आपणाला वट्टू सेन्सस कसो करता भितर घांगेन उरता तो ताका दाखयना तशीची हांगा आमी पळयल्लें आसा आमगेले सेन्सस आमगेले ते एक हे कसं आसा ताका एक सर्पाक आमी हे करेत सर्प कशी सर्प केन्ना ताका एक सर्प कसो आसा विषपूरित स्पर्श हे ताका आमी कितले दूध पिवू कसले करू तो एक ना एक दिवस इवन आमी पळयल्या मस्त कोण आयकल्या कोण एक मस्त एक सर्पेंट मस्त तांगेले एक हाजे सर्पाल एक मस्त प्रेमी उरता ता घेवन नांदता लास्टाक एके फुडें मस्त कोण आमी आयकल्या सर्पाच्यान तागेले मृत्यू जाल्लो आसा म्हण तशा न्हू सर्प कसो आसा तो केन्ना पळयला आपणाक केन्ना तो आपणाले गुण दाखयता सांगचे येना तशीच आमगेले सेन्सस सुद्दां एक ताका सर्पाक आमी हे करीत जाल्यार ताका आमी रिस्ट्रिक्शन विथआउट आमी रिस्ट्रिक्शन आमी आमगेले मनाक घट्टी कंगना अशी आमी ताका हे आमगेले सेन्सावेर आमकां कंट्रोल करचे येना एक योगी जो डिवोटी कसो करता ताका मस्त स्ट्रॉंगली तो आपणाले एक सेन्सस हाका कंट्रोल करता कशें कंट्रोल करतो एक स्नेक चार्मर म्हळ्यार एक हावाडीग म्हणटा न्ही वाघ एक हे धरतलो कसले सर्पाक धरतलो आमी पळयल्या सर्पाक धर नेतो तो कशी ताका दांत काणगेन ताका कितलो तो विषपुरीत हाव उरू ताका तो आपल्याला कंट्रोला दवरता हाण पुंगी वाजयल्यार तो नाच करता तितलो तो ताका कन दवरता तशीची एक भक्त एक योगी सुद्दां तशीच तो आपणाले एक सेन्ससावर इतलो ताका कंट्रोल उरतकी म्हण सांगल्यार ताका तो केन्ना जावका तेन्ना मात्र तो दाखयता केन्ना दाखयता तो केन्ना आपणाले कृष्णाक यूज करका कृष्णा कॉन्शियस तेन्ना यूज करता तो आपणाले सेन्सस कृष्णा कॉन्शियस मात्र यूज करता बाकी आपणे सेन्स एन्जॉयमेंट करचे खातीर ते वट्टू तो आपणाक यूज करना तो फर्मली फिक्स्ड जावन उरता कृष्णा कॉन्शियसात हांगा बेस्ट एग्जाम्पल खंय दिल्लें आसा हे टॉर्टाइज और हे कासवाक तांणी मस्त सुंदर जावन वर्णन हे दिल्लें आसा ताका एक स्थित प्रज्ञा ताका असो किम आसीत हाका सो 58 च्यान 63 पर्यंत तो कशी बसता म्हळ्यार अर्थ कसला हांगा आमी नॉर्मली बसचिने तो कशी ते हांतू भितर तागेले आपणाक आपूण हे करून घेता म्हणले एक विषय हांगा आसा तशें हांगा बेस्ट एक एग्जाम्पल टॉर्टाइजाक दिल्लें आसा एक फर्स्ट टॉर्टाइज आनी कशी सर्पाक तागेले एक सर्प धरतलो कशें तागेर कंट्रोल करता की तशी डिवोटी सुद्दां आपणाले सेन्ससावेर कंट्रोल करता तशीची 2.59 श्लोका भितर कृष्ण हांगा सांगते की म्हण सांगल्यार एक सोल एक आमगेले आत्म कसो आसा हे रिस्ट्रिक्शन करता आमी ताका सेन्स एन्जॉयमेंट कित्याक की म्हळ्यार आत्मा कसो आसा आमी म्हणटाची की आमगेले देह हे जाल्या नंतर देहात नाश जाल्या नंतर तो पंचभूतात लीन जालो तो भगवंता लोकांक गेलो म्हण ते खरें न्ही ते कित्याक जेन्ना भगवद्गीता अभ्यास करताचे तेन्ना आमगेले मन बुद्धी अहंकार कसो करता आमके दुसरो देह घेवच्याक आमकां प्रेरण करता म्हणले विशय आमी आयकले तशीची आमगेले एम्बॉडीड सोल कसो करता आमकां सेन्स एन्जॉयमेंट करचे खातीर आमकां आमी ताका आमी केले निमित्त आमगेले सोल कसो उरता फर्मली स्थिर जावन उरता तशी टेस्ट ऑब्जेक्ट तशी आमी प्रत्येक स्टेट हे टेस्ट हाज्यान आमी आमगेले सेन्साक आमी एक हे करता की तशीच आमकां हांगा पळयल्लें आसा एक आमी एक
ट्रान्सडेंटल सिच्युएशन जावका म्हण सांगल्यार तशी प्रभुपादान सुद्दां 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल केल्ले आसा. कशी आमी एक जुगार खेळच्या ना, एक इंटॉक्सिकेशन करच्या ना, अवैध स्त्री संबंध और पुरुष हे करच्या ना, विवाहा भितर उरना आमी एक हे उरका तशी वट्टू आमी सांगले आसा. तशीच आमी पळयलें आसा एक पेशंट कोणाक एक ताप आयला की आमी तेन्ना कसं म्हणटाचे आमी ताका दूध शीत जेव रे, दुधाशीत जेव नाल्यार पेज जेव म्हणटाचे पळय न्हय. जाल्यार ते दुधाशी ताका आवडते उरना नाका म्हण आमी चेडवाक सुद्दां ना पेज जेव रे, दुधाशी जेव रे नाका मम्मा म्हाका भजी कंदी नाल्यार म्हाका कसले रांदय जावका म्हाका हे टेस्ट लागना म्हण तो हट करता. जाल्यार आमी कसं करताची एक पेशंटाक एक डॉक्टर कसं सांगता ना तूं खिचडी खावका, दुधाशीत जेवका, पेज जेवका तशें म्हणटा. जाल्यार ताका मना भितर इच्छा बंद जायना. तशीची आमी आमगेले सेन्साक तांकां आमी विंगड आमगेले हातूं भितर अष्टांग योगा मूलक आमी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण हातूं भितर ओट्टू आमी मस्त कठीण तपस्या करून आमी हाजे भितर ओट्टू कंट्रोल करच्याक पळयताचे. जाल्यार हे एक आर्टिफिशियल वे जशी एक पेशंटाक फोर्सफुली आमी ताका तोंडाक बरें जावका उरता जाल्यार आमी ताका दुधाशी जेव पेज जेव म्हण फोर्स करता की जाल्यार ताका मनात इच्छा उरता की तशीची यम नियम आसन हे करून तो मस्त कष्ट करून अष्टांग योगात आयिल्लो योगी सुद्दां ना केन्ना तो पडू शकता. कित्याक किंवा तातूंत आनंद ना ताका. केन्ना आमी रियल कृष्णा कॉन्शियस येताच की तेन्ना आमकां आनंद मेळचे लागता. आमगेले टेस्ट कसो जाता ते आमगेले हायर टेस्टाक आमी वचच्या लागताची. तशें ना कृष्णा कॉन्शियसा निमित्त मात्र आमी हे वस्तू आमगेले सेन्सावेर आमी रिस्ट्रिक्ट करूं शकताचे. ते आमी पळयले. तेन्ना हे 63 श्लोका पर्यंत कशी आमी एक आमगेले सेन्सावेर आमी सेन्स ऑब्जेक्ट हाच्यान आमी ऑब्जेक्टाच्यान आमी कशें आमगेले सेन्सावेर कंट्रोल करयत म्हणले विशय आमकां हे 3rd क्वेश्चनाक हे एक आन्सर. तशीच 60th हातूं भितर कृष्ण कसं सांगते की म्हळ्यार आमगेले विश्वामित्र मुनी तशी एक आमगेले एक सेन्स कसो आसाचे मस्त स्ट्रॉंग अष्टांग योग करून सुद्दां थोडे लोक आमी सकल पडिल्लो आसा. तशीच एक आमगेले कंट्रोल करचे साथ दिना कित्याक की म्हळ्यार इवन अर्जुन सुद्दां सांगता कृष्णाक कृष्णा आमगेलें मन म्हाका वाऱ्याक सुद्दां हांवें कंट्रोल करयता जाल्यार मनाक म्हाका कंट्रोल करचें जायना कशें करूं हांव म्हळ्यार तेन्ना ताका कृष्ण ताका उत्तर दिता की म्हण सांगल्यार तूं तुगेले मनाक मेगेल हातूं भितर लाय मेगेल कार्या भितर लाय. तेन्ना कित्याक की म्हळ्यार मनाक आमी खंय ना खंय एक कडेन गुंतोवका पडटा नाल्यार मन म्हळ्यार कशी एक गाडीक आमी एक 5 हे बांदल्यार एक घोडे बांदल्यार एक घोडो अशें वता एक दिक्का कशें वता तशें वचून ते मनुष्य कसो आसा बशिल्लो मनुष्य तो पण वचूं शकता एक कंट्रोल उरना ताका. तशें न्हू हे ऑब्जेक्ट कसो आसा आमगेले एक सेन्स ऑब्जेक्ट कसो आसाच्या ताका आमी एक स्ट्रॉंगली आमी हे करता ते कशी कंट्रोल करयता. बेस्ट उदाहरण आमी पळयलें विश्वामित्र मुनी. विश्वामित्र मुनी 45,000 इयर्स ताणें तपस्या केले जाल्यार एक मेनका आयली आनी तागेले वट्टू केल्ले तपस्या वट्टू ताजे वयर उदक हे जावन गेले. ताका कसले ताका पायत जालें ना. कडे परत ताण करून राजर्षी जाले ते विशय विंगड जाल्यार आमी हे बेस्ट आमी कशी करयत म्हण सांगल्यार मनाक आमी कृष्णाला तू गुतेल्यार कंप्लीट आमी कृष्णा कॉन्शियस आयकुचे पिक्चरा पद आयकुचे बदला आमी भगवंताले कीर्तन आयकूं वयता. आमी कसलेच आमी उलोवका बाबा म्हळ्यार आमी कृष्णाल कथा उलोवयत. घरात आमी चेडू आसाची तांकां कृष्ण कथा सांगयत. घरात मालगड आसाची तांगे बरोबर आमी कृष्ण कथा तांच्यान आयकूं वयत. तशें आमी कृष्णा कॉन्शियसात आमी हे केल्यार एक बेस्ट उदाहरण कृष्णा कॉन्शियस करनाशी आमी जस्ट अष्टांग योग केल्यार विश्वामित्र मुनी आनीक यमुनाचार्य उदाहरण बी आसा. यमुनाचार्य हांणी रामानुजाचार्य हांगेले गुरु यमुनाचार्य सांगताच की म्हण सांगल्यार हांव कृष्ण भक्ती भितर आयिल्ल्या नंतर म्हाका एक स्त्री एक इच्छा एक कसं म्हणटा ते सुद्दां भोग करत सुद्दां म्हाका कंप्लीट नाश जाल्या आनी म्हाका ते इच्छा आयल्यार सुद्दां म्हाका म्हगेलें हांव थुकता तितलें म्हगेलें मन कंट्रोलात आसा केन्ना कृष्ण भक्ती करनो. आनी एक श्री संप्रदाय सुद्दां एक आमगेले एक वैष्णव संप्रदायात एक संप्रदाय हातूं भितर आमी एक आमगेले टायपाचे एक भगवंताक एक शरीर आसा भगवंत सुद्दां एक आमगे म्हणके एक ताका एक सच्चिदानंद विग्रह म्हण तांणी भक्ती करता. यमुनाचार्य हे सांगते आसा. हे क्वेश्चनाक
किम आसिता म्हणल्यार बेस्ट उदाहरण यमुनाचार्य. यमुनाचार्य सांगता कशी तो तगले सेन्स ऑब्जेक्टार सुद्दां तो कशी फुल कंट्रोल करता भक्ती भितर वचून म्हणल्यार आमी हे पळयता. तशीची 2.61 सुद्दां हे किम आसिता हे क्वेश्चनाक एक आन्सर आसा ते कशें की म्हण सांगल्यार आनी परत हांगा कृष्ण सांगता आसा कशें आमगे सेन्साक आमी फुल कंट्रोलात दवरयता. कशें आमी कृष्णा कॉन्शियस आमगेले वचून आमी कृष्णा वयर भक्ती करून आमी आमगेले कंट्रोल करयता. तशीची आनी स्टेडी इंटेलिजन्स कशें तागेले इंटेलिजन्स ताका सुद्दां इंटेलिजन्स कित्याक म्हळ्यार भगवंतान प्रत्येक लोकांक स्वतंत्र दिल्या. कृष्ण सांगता भगवद्गीतेत प्रत्येक जिवाक हांवें थोडं स्वतंत्र दिल्या म्हण. आमी ते स्वतंत्र कसो आसा आमी भगवंताक भक्तीत बी घालयता नाल्यार आमी सेन्स एन्जॉयमेंटात बी घालयता. बेस्ट उदाहरण म्हण सांगल्यार महाराजा अंबरीश. केन्ना महाराजा अंबरीशाक नवविध भक्ती कसो आसा तांतूं बेस्ट उदाहरण. आनी अंबरीश महाराज कसो आशिल्ले आपणाल पुरा सेन्ससाक भगवंताल भक्ती भितर हे करता आशिल्ले हातान. तांणी आपणाल हातान कृष्णाल देवस्थान क्लीन करची आनी आपणाल पायान कृष्णाल देवस्थानाक वचची आपणाल दोळ्यान कृष्णाले सुंदर एक प्रतिमा कसो आसा ते पळोवची डीटीक पळोवची. आनी तशीच आपणाल जिबे वयर कृष्णाल एक पायार दवरल तसो तुळशीक सेवन करची आनी परबळ कृष्णाल पाया लागीं तस तुळशीच परबळ घेवची अशें तांणी पुरा आपणाल सेन्सस कृष्णाल भक्ती भितर लायले. तेन्ना आमी पळयले कशी दुर्वासा मुनीन तांकां मस्त तांकां त्रास दिवच्याक हे करच्याक प्रयत्न केले जाल्यार अंबरीश महाराजान केन्ना आपणाल सेन्सस लूज जावचे दिले ना. कित्याक एक भक्त म्हणल्याक कशी कृष्णावर स्टेडी एक तागेले वयर विश्वास उरतकी ते आमी अंबरीश महाराजान पळयत. केन्ना आमी कृष्णा कॉन्शियस हातूं भितर स्टडीली आमगेले इंटेलिजन्स आमी कृष्णाल कॉन्शियसा भितर घालताच की कृष्ण भक्ती भितर घालताच की तेन्ना आमकां कसलेय भंय उरना. कशी एक माजर आपणाले चेरडाक तोंडा दवंगन वतना सुद्दां ते ताका भंय उरना कित्याक ताका गोत उरता आमगेले आवस म्हाका चंद एक सुरक्षीत जाग्याक घेवन वते आसा. तशीच इंद्राक सुद्दां माजर आपणाल तोंडाक घेवन वता तेन्ना ते इंद्राक कशी भंय उरता ते आमी ते सुद्दां आयकुवेत. तशीच एक कृष्ण भक्तो आनी नॉन डिवोटी कृष्ण भक्ती आनी केन्ना कृष्ण भक्ती केलना ते लोकांक आमी हांगा सिम्पटम्स आमी किम आसिता हातूं भितर हे क्वेश्चनाक हे बेस्ट उदाहरण. तशीच हे सेम क्वेश्चनाक किम आसिताक आनी कृष्ण 62 हातूं भितर सुद्दां आन्सर दिते आसा. कशी एक मनुष्य आपणाले एक विंगड आशा आकांक्षा कशी तो डेव्हलप करून घेता आनी ते कशी तो आनी ते कशी तो आपणाले रागा वयर तो कशी हे करता लस्ट आनी राग. कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट कृष्ण एंगरा बद्दल सांगते हांगा लस्ट सुद्दां सांगते आसा. लस्ट म्हणले आशा म्हणले मस्त वायट मनशाक. केन्ना आमगेले सेन्ससाक आमी दोन कण घालयता. एक आमी सेन्स एन्जॉयमेंटा सुद्दां घालयता आनी एक रियल एन्जॉयमेंट रियल आमगेले एंगेजमेंट कसले कृष्ण भक्तीत बी घालयता. केन्ना आमी भक्ताल आमगेले मन कसं आसा आमगेले सेन्सस कसो आसा हे ट्रान्सडेंटल लविंग सर्विसा भितर घालनाच की तेन्ना तो मनशाक आमी मटिलिस्टीक म्हणटाच. मनुष्य मटिलिस्टीक भौतिकवादी म्हणटाच. केन्ना तो सेम मनुष्य आपणाले सेन्सस कृष्णाल हातूंत घालता की ताका आमी भक्त और मुनी म्हण सांगीत आमी स्थित धीर मुनी म्हण सांगीत. तशीच नेक्स्ट एक सेम क्वेश्चनाक किम आसिता हाका अनेक आन्सर कृष्णाक दिते आसा. 63 श्लोका भितर कश तो एंगर आमगेले कशी राग केन्ना येता आमकां अटॅचमेंटान राग येता. खंयची एक वस्तू विशयी वस्तू भितर आमी खंयची एक मस्त आमी हे केल्यार आमकां ते मेळना जाल्यार आमकां मस्त राग येता. आमी मस्त एक आमगेले राग घेवन आमी सगळो आमगे तेन्ना आमगेली भाशा बी चेंज जाता. हे तिनी केन्ना चेंज जाता किम आसिता किम भाषा किम प्रभा वाट्टू तागेले कंप्लीट आमी पळय तागेलो तो चेंज तेन्ना तो इंटेलिजन्स कसो आसा तागेले लॉस्ट जाता. बुद्धी उरता ताका जाल्यार राग आयिल्ले निमित्त तागेले इंटेलिजंट कसो आसा बुद्धी कसो आसा बुद्धी नाश जाता. बुद्धी केन्ना नाश जाता की तेन्ना तो
आणि परत सकल कित्याक की बेगीन भक्तीक येवका म्हण उरता गेले कोणकी सांगिल आयकल उरता जाल्यार तो कसो करता ते लक्ष दिना तो कसो करता वापस तो भौतीक जगता भितर येता आनी ताका कसली की ताका जाव कशी वस्तू उरता ते मेळना ताका आनी तो ताका लॉस्ट जाले निमित्त तो मस्त एंगरात येता एंगरात येयले नंतर तो तागेले इंटेलिजन्स कसो तागेले लॉस्ट जाता वापस तो हे मटेरियल पुला भितर पडता म्हण कृष्णांगा हे हाका सांगते आसा हे क्वेश्चनाक किम आसिता हा क्वेश्चनाक कृष्ण हांगा उत्तर दिते आसा हांगा कोण कृष्णा कॉन्शियस उरता की तांणी केन्नाची आर्टिफिशियली तांणी हे करचे पळयनाची अवॉइड करचे पळयनाची कित्याक की म्हळ्यार तांणी कसो करताचे ते मटेरियल वस्तू तांगेले कडेन आयल्यार सुद्दां ना तांणी ताका कसो करताचे कृष्णा कॉन्शियसा भितर घालताचे हा अशें म्हणना हांव भक्त म्हाका हे नाका म्हाका दुड नाका म्हाका हे नाका ना मस्त कोणे तांकां धान्य धन दिले बाबा ताजी प्रसाद करून तांणी भक्ताक वांटताची केन्ना तांचे मस्त धन आयले त्या धनाक तांणी कृष्णा कॉन्शियसा भितर यूज करताचे तशीची तांणी केन्ना डिझायर लिबरेशन तांकां इजिली तांकां मेळटा ते परफेक्ट केन्ना तांणी परफेक्शन तांचे भितर हे करता की तांणी जेन्ना पर्यंत तांणी परफेक्ट जायना तेन्ना पर्यंत तांकां रिनन्सिएशन मेळना म्हण हांगा ताका केन्ना केन्ना लोक एक आर्टिफिशियली करच्या पळयताची ताका फल्गू वैराग्य म्हणटाची फल्गू वैराग्य नाल्यार मर्कट वैराग्य म्हणटाची फल्गू वैराग्य बेस्ट एक म्हळ्यार कोणाले घरा एक मरण जालें तेन्ना तो मनुष्य यो देह हे ने ते ಒಟ್ಟು उलयत तो आनी 2 दिवस जाले नंतर ते थोडे बेगीन विसरना वापस तो एन्जॉयमेंट करच्यांतूच बिजी जाता ताका फल्गू वैराग्य म्हण सांगले दिखावा अशी मसलो करताची भितर तांणी एन्जॉयमेंट तांगेले मनात उरता जाल्यार भायर तांणी दाखोवन दिनाची जाल्यार ताका अनेक भक्त कसो करता सेम मटेरियल ताचे कडेन वस्तू आयल्यार ते कसो करता तो ताका भगवंताल सर्विसा भितर वापरता म्हण सांगले आसा ताका किम प्रसंगा प्रसाद म्हणल्यार आसा प्रसाद म्हण सांगले कसो हांगा प्रसाद म्हळ्यार भगवंताल करुणा कृष्णा कॉन्शियस एक डिवोटी प्रसाद केन्ना घेत की तेन्ना ऑटोमॅटिकली एक तो आपणाला प्रसाद घेऊन आपणाले एक जीवन सार्थक करून येता तशीच नॉन डिवोटी कसो करता तो दिखावा करचे खातीर तो म्हणटा नाका नाका म्हाका हे खावचे ना हे करचे ना है ना तशी तो एन्जॉय करना म्हण जाल्यार एक्चुअली भक्त कसो आसा तो कृष्णाल कॉन्शियसा भितर एक्चुअली एन्जॉय करता आमी पळयत कृष्ण भक्त लोक आमी केन्ना केन्ना थोडे लोक आमी विचार करता हांव कशी वचून कृष्णाल येद्राक नाच करूं म्हण जाल्यार रियल कोण तागेले मनाक कसलेय उरना की कृष्णा खातीर तो नाच बी करता रस्त्यार बी तो भगवंताले स्मरण करता जशी महाप्रभून आयिल्ले तेन्ना तांगेले भक्त कसो जाता खंयचे वस्तू भिनाशी तांणी भगवंताल नामस्मरण करता आशिल्ले रस्त्यार तशीच आमी हांगा पळयल्लें आसा कशी नॉन डिवोटी केन्ना केन्ना तो यो नाक बाबा हे म्हाका मटेरियलिस्टीक हांव म्हाका हे मटेरियल वस्तू सोडता हाका इम्पर्सनलिस्ट म्हण सांगता इम्पर्सनलिस्ट म्हण सांगल्यार भगवंताक देह ना भगवंताक एक शरीर ना म्हणल्यार तांणी हांव बी सच्चिदानंद हांव बी नारायण तूं बी नारायण अशें म्हण लेखता तांणी आनी तांणी एन्जॉय करना लायफ आर्टिफिशियल रिनन्सिएशन करच्या पळयताचे तशें ना आनी तागेलें मन कसो जाता एजिटेट जाता अयो तेलो कोटू एन्जॉय करचे लागला पण हांव करते ना न्ही म्हणल्यार तागेले मना भितर इच्छा उरता तो फोर्सफुली केले निमित्त वापस तो मटेरियल एक्झिस्टन्साक पडता म्हणले विशय वापस तो कृष्णांगा 63 श्लोका भितर हे थर्ड क्वेश्चनाक हांगा कृष्ण 58 च्यान 63 क्वेश्चन पर्यंत ताका उत्तर दिते आसा नेक्स्ट किम व्रजेत म्हण सांगल्यार तो कशी चमकता चमकूचे म्हळ्यार एक्चुअली वॉकिंग न्ही धांवतकी न्ही चमकता म्हण सांगले कशी तागेले एक बिहेवियर कशी उरता तागेले एक वॉक कशी उरता तागेले एक कशी तो तागेले एक हे करता म्हणले हांगा आमी पळयत कृष्णा कॉन्शियस एक मनुष्य ताका पुरा अटॅचमेंटाच्यान तो हे केले तेन्ना पुरा तागेले एक हे चलते ना ಒಟ್ಟು आनी तो रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल तो सेन्स ऑब्जेक्टिव ಒಟ್ಟು ताणे रेग्युलर केले तेन्ना तो ಒಟ್ಟು वस्तूच्यान हे ಒಟ್ಟು एक कष्टाच्यान तो मुक्त जाता आनी केन्ना ताका कंप्लीट भगवंताले ताका आन हे मेळटा मर्सी मेळटा म्हणल्यार हांगा आमी पळयत केन्ना कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार कसो की म्हण सांगल्यार आमी भगवंताक आनंद करचे इतली वर्सां इवन अर्जुन सुद्दां
आम्ही ऐकल्या हा पुरा आमकां सांगता हे केल्यार म्हाका पाप लागता, हे केल्यार म्हाका आमगेले आमगेले हाचे घराण्यात नांव वायट जाता, हांव गुरू अशें फक्त तो हांव 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 म्हण सांगता आसा. तेन्ना कृष्ण ताका कसं म्हणटा, तूं व्हड पंडितसो उलयनाका हा म्हण ताका एक चेस्टायज करता, कशी आमी एक आमगेले एक फ्रेंडाक चेस्टायज करता की तशी. जाल्यार केन्ना अर्जुन केन्ना हांगा क्वेश्चन विचारता, कृष्ण सांगता आसा तूं कसलेय करतकी हे मेगेल खातीर खरें म्हळ्यार युद्ध माम अनुस्मर युद्धच म्हण ताका सांगता, मेगे खातीर युद्ध कर तूं. तशी आमी आमगेले कसले हे आस की आमी कृष्णा खातीर आमी यूज केले रे. तशी एक फ्रूट हाडले बाबा हा, कृष्ण काय ते ಒಟ್ಟು खायना हा, कृष्णाक एक तुळशी दवंगेन आमी कृष्णा खातीर आमी अर्पण केले रे. कसले आमी घरात एक स्वीट केले, कृष्णाक अर्पण केले तसले आमी रांदप कसो आसा माताजी लोकांना ताका कृष्णाक अर्पण करून आमी खाल्यार ताचे प्रसाद जाता. तशें आमगेले कसो जाता, कृष्ण ताजें सॅटिस्फॅक्शन जाता. जेन्ना कृष्ण सॅटिस्फॅक्शन जाता की तेन्ना भितर बशिल्लो आमगेलो परमात्मा कसो आसा तो आनंद जाता, तो ताका हें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. तेन्ना आमी हगूर कसो जाता भितर आमगेले आत्म आनंद जाल्ले निमित्त आमी हे डिटॅचमेंटच्यान आमी दूर जावचे लागताच म्हण हांगा आमकां कृष्ण सांगता आसा. केन्ना कृष्ण कृपेच्यान पळया एक आमी आर्टिफिशियली आमी कंट्रोल करच्या पळयल्यार कसो जाता तेमी आमी आयकले हा. केन्ना आमी फल्गू वैराग्य दिखावा करचे खातीर आमी हे नाका बाबा म्हाका ते नाका म्हाका अशें सांगल्यार ते करता तेन्ना बी आमकां त्रास जाता. आनी प्लस केन्ना आमी तेच आमगेले आनंद तेच आमी चंदे कोणी रेशमी साडी दिले हा, ते न्हिसून आमी कृष्णाक आरती करयता तेन्ना आमकां आमगेले कसो जाता कृष्ण पळयता. अशें म्हणटाचे आमी देवस्थानाक केन्ना वताची आमगेले एन्जॉयमेंटा खातीर न्ही, कृष्णाक सुद्दां आमकां कृष्ण आमकां पळयत खंय वो कृष्णाक हांव बरें दिसका हा, कृष्णान म्हाका पळयलें तेन्ना कृष्णाक आनंद जावका म्हणले खातीर सुद्दां आमी आमगेलें कार्य उरका म्हणलें आमी पळयलें. तशीची केन्ना हे लास्ट किम रजयत हाका एक आमगेले पळयलें आमगेले एक हे कसो कन्सर्न आमी सॅटिस्फॅक्शन कोणाक करता आमी कृष्णाक केन्ना सॅटिस्फॅक्शन करता की तेन्ना आमी ಒಟ್ಟು आमगेले मटेरियल अटॅचमेंटच्यान आमी डिटॅचमेंटा तरफ वताची. आनी ट्रान्सडेंटल आमकां ಒಟ್ಟು ट्रान्सडेंस एक आमकां एक भक्ती तांतू भितर आमकां मुखार वचपाक जाता म्हणल्यार आनी आमगेलो आनंद मेळटा आमकां तांतू भितर आमी कशी आमगेले एक बिहेवियर कशी आमगेलो वॉक हे ಒಟ್ಟು चेंज जाता म्हणल्यार आमी पळयलें. तशीची हे फोर्थ क्वेश्चनाक किम ब्रजेत हाका अनेक 65 हांतू ऑलमोस्ट 64 च्यान 71 पर्यंत हे क्वेश्चनाक हांगा आन्सर कृष्ण हे ಒಟ್ಟು श्लोकाच्यान दिते आसा. केन्ना एक मनुष्य कृष्णा कॉन्शियसा भितर सॅटिस्फाय जातकी कित्याक म्हळ्यार आमकां फोर्सफुली आमी करचे जायना म्हणले विशय आमकां कळ्ळे. आनी आमी आमगेले हे कसो आसा आमगेले मेळ्ळे तसले आमगेले वस्तू कसो आमी कृष्णाक अर्पण करून आमी ताजे आमी एन्जॉय करता. केन्ना कृष्ण एन्जॉय करतकी केन्ना कृष्ण सॅटिस्फाय जातकी तेन्ना आमी आमगेले 3 फोल्ड ऑफ मटेरियल मिजरीज ताज्याच्यान बी आमकां उरता 3 फोल्ड मिजरीज भौतीक जगतात उरता. जाल्यार आमी कसो जाताच्या भौतीक जगताच्यान 3 गुण कसो जाताचे सत्वगुण रजोगुण तमोगुणच्यान आमी वयर वताचे. वयर वचून आमगेले कसो जाता आमी स्टेडीनेस प्युअर कॉन्शियसनेस प्युअर एक कृष्णा कॉन्शियसा भितर आयिल्ले निमित्त आमी सेल्फ सॅटिस्फाय उरताचे. आनी आमगेले इंटेलिजन्स कसो आसा तेन्ना आमी वापस आमकां ज्ञान येवचें लागता. हे ज्ञान आमकां म्हणटा पळय हे ज्ञान तुका हे आनंद जाते आसा तुवें भौतीक जगताच्यान हे एन्जॉयमेंटच्यान तूं दूर जावन भगवंतान हातूंत भितर आयिल्लो आसा तूं आनी परत तूं कृष्णा कॉन्शियस कितलो आसा आनी म्हाका करता जशी आमी केन्ना आमी कृष्णाक हातूंत भितर चैतन्य महाप्रभूला आमी शिष्टाष्टकम केन्ना अभ्यास केले कृष्ण कसं सांगता चैतन्य महाप्रभू कसं सांगता केन्ना आमी श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम ते सेम आमकां आमी केन्ना भगवंताला आमी नामस्मरण करचे की आज एक केले आमकां फाल्यां दिसता आनी करया आज दिसते उरता आनी आमी कृष्णा चॅन्टिंग केले निमित्त आमी रांदप करतन की चमकतन की परत आमकां ताजी ज्ञान जते उरता. तशें आमगेले इंटेलिजन्स कसो आसा बुद्धी कसो आसा ते एस्टॅब्लिश जाता. हांव हेच करका आमगेली बुद्धी हांगा थंय हांगा धांवना ते आमगेले एस्टॅब्लिश तागेले फिक्स स्टडी जाता. तशें हांव न्हू ताका कशी तो किम ब्रजेता हाका हे क्वेश्चनाक
आन्सर तेंतो एक फुल्ली सॅटिस्फाय आशिल्लो तसले कृष्णा कॉन्शियस आशिल्लो तो मनुष्य थ्रीफोल्ड मिजरीच्यान ताका उरना खंयचे भंय उरना ताका आनी तो कंप्लीटली फुल्ली सॅटिस्फाय उरता कृष्णा कॉन्शियसांत आनी ते म्हणलें मी आयकलें तशीची हे क्वेश्चनाक किम रजयताका इवन 66 श्लोका भितर सुद्दां कृष्ण आन्सर दिता कशें आमी कृष्णा बरोबर आमी कनेक्ट जावन उरका हातूंत भितर आमी हे बेस्ट सुंदर आमगेले माइंड आमगेले बुद्धी आमगेले ज्ञान आमी कृष्णा भितर लावका आनी ते लायन अशी आमी आमगेले आमकां आनंद हे सूख मेळना शांती मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी केन्नाच आमी म्हणटा यो कसं करचें बाबा आमकां शांतीच ना केन्ना पळयलें हे आयले ते आयले आज आमगेले पुताक सान आसतना हे शिक्षण करता म्हण जालें फाल्यां ताका कसली एक मेडिकल सीट करता म्हण दुख्ख फाल्यां ताका मेडिकल सीट जाल्यार ताका हॉस्पिटल कार्ड आमगेले बी अशी आमगेले प्रत्येक आमगेले हे आमगेले मेंटल कॉन्क्रीट वाडते वता जाल्यार आमी स्टडीनस उरून घेना भगवंताला आमी केन्ना कृष्णा कॉन्शियस आमी ट्रान्सडेंटल इंटेलिजन्स आमकां मेळत की तेन्ना आमगेलें मन कसं जाता ते फुल्ल स्टडी जाता तेन्ना आमकां आनंद मेळटा पीस मेळटा आनी केन्ना आमकां हांगा एक प्रश्न विचारता आमी कशें आमकां खंयचे आमकां आनंद सुखान कशें मेळटले शांतीन सूख कशें मेळटलें कित्याक म्हळ्यार भौतीक जगतात आमी पळयल्या खंयचे एक सूख मेळ्ळें की नेक्स्ट डे आमकां ताजें दुख्ख बी मेळटा कशें बाबा हे आमकां सूख मेळटा म्हणले क्वेश्चनाक आमी हांगा आन्सर सोदयता अनलेस आमी कृष्णा कॉन्शियसा भितर येना आमकां केन्ना आमकां शांती मेळना हे आमकां 5th चॅप्टरा भितर कृष्ण सांगता भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हांतूं भितर कृष्ण कसा सांगता शांती रच्छती कशी मेळता आमकां आमी कसले आमगेले एन्जॉयमेंट आसा हे भोगतार रियल भोगतार कोण कृष्ण हे घर आसा आमगेले चंद आमी घर बांधले आमी कसं म्हणत हे घर आमी कृष्णाक अर्पण करता घराच मध्ये आमी चंद कृष्णाला एक देवार करेत ते घराक कृष्णाला नाव दिवेत न्हय ते शिकन घेवन आमी कसं करेत भोगतारम एक्चुअल भोगतार कोण तोची कृष्ण सांगते असा भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हांव एन्जॉयर रियल एन्जॉयर केन्ना आमी हांव एन्जॉयमेंट करतली हे मेगेल घर तेन्ना म्हण लेखताच की तेन्ना आमगेले कॉन्शियसनेस कसो जाता कृष्णा कॉन्शियसच्यान आमगे सकल देवताच्या आनी आमकां जन्मात केन्ना शांती मेळना आमी प्रत्येक वस्तू आमगेले घरा आशिल्ली वस्तू आमी भगवंताक अर्पण केलें म्हण जाल्यार प्रत्येक घर आमगेले कृष्ण काय घर घेवन वतना कृष्ण म्हणटवे तूं म्हाका दिल्लें आसा मेगेल नांवार मेगेल नांव हे कृष्ण केन्ना म्हणना कृष्णाक एक चरडाक कशी एक आवय बापूयक कशी आपल्या चरडाक केअर करता की तशी कृष्ण आमकां केअर करता आनंद जाता तो केन्ना आनंद जाता की आमगेले परमात्मा केन्ना आनंद जाता की तेन्ना आमी सुद्दां ना आनंद जाताची तो आमगेलो रियल फ्रेंड एक खरे दोस्त म्हणटा न्हय आमी भौतीक जगतात मस्त आमगेले दोस्त उरताचे मस्त आमगेले संबंध उरताचे जाल्यार आमगेलो रियल संबंधी कोण कृष्ण हे विशय आमकां कळका तेन्ना आमी रियल पीस आमकां शांती मेळटा म्हणले एक विशय आमकां कळ्ळे तशीची हे लास्ट 4th क्वेश्चनाक किम प्रज हातूंत किम रजयताका हांगा अनेक बी आन्सर कृष्ण दिते आसा कशी आमी 67 श्लोका भितर एक वारो केन्ना की समुद्रा भितर वता आसतना बोटाक मस्त एक स्ट्रॉंग वारो ते हाक सुद्दां हालयता तशीच आमगेले सेन्सस कसो आसाचे खंयचे एक आयल बाबा मनात तेन्ना आमगेले सेन्सस हालच्या लागताचे तेन्ना मनशाल एक बुद्धी सुद्दां ते वार घेवन वता तेन्ना तो मनुष्य कसो करता थंय वचका थंय एन्जॉयमेंट करच्या वचका थंय डान्स बारा वचका थंय असं वाटतं तागेले मन सांगता आनी तागेले बुद्धी सुद्दां नाश जाता म्हण सांगलें हांगा केन्ना स्टडी कशी उरका म्हणल्यार एक बेस्ट उदाहरण म्हण सांगलें अंबरीश महाराजा बद्दल ऑलरेडी आमी उलयले कशें तो अंबरीश महाराजा आपल्या सेन्सस वट्टू कृष्णा कॉन्शियसा भितर कंप्लीटली तो हे करतशिलो फिक्स करतशिलो फिक्स केले निमित्त केन्ना ताका इवन दुर्वासा मुनी ताका एक ब्रह्म राक्षसाक हाडटा ताका जळोवक ताका एक नाश करच्याक पळयता जाल्यार तो अंबरीश महाराजा स्टडी जावन राबून उरता कसले ताका सांगना म्हाका मार नाका कसले ना तो भक्त कृष्णाला ध्यान करता ताका फुल्ल कृष्णावर हे उरता तशें हांव शांती एक कशी बाबा आमकां मेळका किंब रजित कशी उरता
कृष्ण भक्त कश स्थिती प्रज्ञ कष्ट उरता म्हणल्याक बेस्ट उदाहरण अंबरीश महाराज कितले ताका त्रास दिल्या रे तक इवन तक नाश करच्याक पडलेल्या सुद्दां अंबरीश महाराज कसले आपल्याला रिस्पॉन्स करना तागेले बेस्ट एक उदाहरण अंबरीश महाराज तशेची हाका सेम हाका क्वेश्चनाक आन्सर इवन 68 सुद्दां कृष्णाक सांगते असा कश तो आपल्याले बुद्धी आपल्या इंटेलिजन्स तू कशी स्टडी दवर कित्याक की म्हळ्यार इवन अर्जुन हांग पळोव येता आमी अर्जुनाल कशी बाबा बुद्धी हांगा थंय गेली एक इवन कृष्णापेक्षा कृष्णाल भक्त लोक सुद्दां मस्त करुणामयी आता अर्जुनान इतलो टू क्वेश्चन विचारिल्याक कशी आमी दुग्ध गोपाल नंदना कशी एक कृष्ण म्हणलो गाय आणि ते अर्जुन म्हणलो दूध काढता दूध कोणाक तर काढता ताजे आमी एन्जॉय आज आमी करचे लागल्याचे न्हय तशी हांगा अर्जुनाक विषाद योगात कृष्ण अर्जुन गेलना जाल्यार आमकां भगवद्गीता आज मेळत आशिल्ले हे आमी विचार करयता तशीच आमी केन्ना हे कशी आपल्याक हे स्टडीनेस उरका म्हण कृष्ण हांगा सांगते आसा तशें न्हू आमगेले आमी एक कशी आमी भगवंताल भक्तीत येवेत ताजे खातीर आमी एक बेस्ट बोनाफायड एक स्पिरिच्युअल मास्टर जावका एक गुरु जावका आमकां एक साधकान आपल्याला एक बेस्ट एक गुरुल अंडर तागेले सेवकन की तांगेले सुंदर जेवन आयकून की आमी आमगेले भक्तीत कसं करका आमी मुखार सरका तशें आमकां कसं जाता आमी हे वट्टू भौतीक जगतात उरून सुद्दां आमी लिबरेट जावं शकताच आमी मुक्ती वचू शकताच म्हणल्यार आमी हे तशेंचे हे सेम हाका 69 आमचे भितर आन्सर कसो आसा की म्हळ्यार कशी एक रात्र जाल तेन्ना इवन सेल्फ कंट्रोल्ड मनुष्य कसो उरता डिवोटी कसो उरता रात्री सुद्दां तो तागेलो अवेक उरतो न्हिदल्यार सुद्दां बेस्ट उदाहरण आमी अर्जुनाले ताका अर्जुन रात्री न्हिदल्यार सुद्दां तागेले एक रोम रोम कृष्णाले कृष्णा 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 म्हणते उरता तशीची एक सेल्फ कंट्रोल मनुष्य कशें उरता किंवा रात्री जाल्यार बी तो हे उरता तेची एक भौतिकवादी रात्री कसा करतो तुम पट्टू बोत्सा एक रात्री जाले की तो कंप्लीट इग्नोरंटात वता आणि नित्ता एक तर नित्ता नाल्या अबॉनिमेबल वर्क करते उरतो जाल्यार एक सेज एक मुनीक ते एक रात्र तागेल रात्र आणि एक मटेरियलिस्टिक लोकल रात्र हाजे बद्दल हांगा सुंदरजान वर्णन केल्लें आसा कशी तो उरता म्हण सांगून ताजे खातीर आमी आमगेले दिवस उरू रात्र उरू आमी कृष्णाक आमी हे करका ते आमी हांगा भितर आयकले तशीची 70th श्लोका भितर कृष्ण आमकां आनी हांगा उत्तर दिते आसा कशी कृष्णाला कशी आमगेले एक जशी एक मनुष्य उरता कशी तो डिस्टर्ब जायना की कशी एक विंगड विंगड ताका डिझायर येत की तशी एक समुद्रा भितर नदी विंगड 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 खंयच्यान वट्टू नदी हे वट्टूचे व्हांव नेवन समुद्रा भितर मेळताचे हे न्हय जाल्यार समुद्र कसले डिस्टर्ब जातवे ना तो तागेले हांचे भितर उरता कितले तांचे भितर कितले एक नदी येवन कितले तांचे भितर मेळ्ळ्यार सुद्दां ना तो स्टडी उरता तशी तो एक भक्त जाल्ल्यान तशी समुद्रा म्हणून उरका म्हणले आमी हांगा पळयले तशें हांव न्हू हांगा पळयल्लें आसा एक ओशन केन्नाच तागेल्यान तो सॅटिस्फाय उरतो ताका कोण येवन नदी मेळनाशी उरू तो ताका कसले हे जायना तो नदी आयले म्हण ते नदी उदक तो काण उडयना नदी कितले नदी येवं तागेल्यान तो जॉयन जावं तो एकांत तागेले एक्टिविटीज आसा तो कंप्लीटली तो स्टडी उरता म्हणले आमी आयकल तशीची 71 श्लोकात सुद्दां कृष्ण एक आन्सर दिते आसा ते कितें की म्हळ्यार एक मनुष्य कसो आसा तागेलो आपल्या सेन्स एन्जॉयमेंट सेन्स ग्रेटिफिकेशन वट्टू त्याने गिवअप करता म्हणून सांगल्यार एक भक्ती भितर आयले ना तर ऑटोमॅटिकली आमी कसले ताका आर्टिफिशियली करका म्हणना केन कृष्णा कॉन्शियस मनुष्य येत की ते ऑटोमॅटिकली एक पयलीं आमकां मस्त इच्छा ताजे बरे पिक्चर आयले की पिक्चर पळोवच्या वचका नाटक पळोवच्या वचका टीव्हीत विंगड विंगड कार्यक्रम पळोवका म्हण इच्छा उरता आमकां जाल्यार ते ऑटोमॅटिकली केन्ना कृष्णा कॉन्शियस येता की ते वट्टू आमी गिवअप ताचे फोर्सफुली करनाचे आपुणच ते आमगेले गिवअप जाता आनी आमी वट्टू डिझायर आमगेल्या मनात कसकी आशा उरता आकांक्षा उरता ताज्याच्यान आमी फ्री जाताची आनी तशीची सेन्स एन्जॉयमेंट बाकी आमगेले भगवंतान केलें तसले एक आमकां दिलें तसले एक आमकां एक हे दित ताजेर आमी प्रोप्रायटरशीप आमी करनाचे हे मेगेले आमी कसं म्हणटा हे म्हाका कृष्णान दिल्ले हे कृष्णाले म्हणले एक भावना आमगेले येता आनी आमगेले ते केले निमित्त आमगेले एक फॉल्स इगो एक फॉल्स अहंकार
एक फाल्स आमगेलो अहंकार उरतले ते आमगेच्यान दूर जाता. तेन्ना आमी कसं करताचे एक रियल पीस पळय अहंकार गेले, आमगेल्यातून राग गेले, आमगेले प्रोप्रायटरशिप आमी दूर जाले, आमगे वट्टू सेन्स ग्रेटिफिकेशन आमी दूर जाले. तेन्ना आमगेले कसं जाता आमी आनंद, रियल आनंद, एक रियल पीस आमकां मेळटा. तशीची आमगेले आमी कसं लेखा जिवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास. हांव कृष्णा सेवक. सेवक केन्ना कशी उरता, सेवक केन्ना प्रोप्रायटरशिप दाखयता ना, आपल्याला मालिक कसं सांगता तशें आयकता आनी मालिक सुद्दां ताका बरोवकन पळोवंक येते उरता, तो आनंदा भितर शांतीन उरता. तशीची आमी आमगेले केन्ना लेखा आमगेले एक्च्युअल पोजिशन कसले जिवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास. आनी आमी फॉल्सली आमी केन्ना क्लेम करचे ना हे मटिरियल बॉडी जावं आनी आमी कसले भगवंताले प्रोप्रायटरशिपा वयर आमी केलें ना जाल्यार आमी परफेक्ट स्टेज कृष्णा कॉन्शियस म्हणल्यार आमी कळ्ळे. तशीची 72 श्लोका लास्ट श्लोका भितर कृष्ण कसं सांगते स्कीम सांगल्यार अशी आमी एक स्पिरिच्युअल गॉडली लायफ म्हणटाच न्ही, एक पयले आमी मटेरियलिस्टीक लायफात आशिल्ली. केन्ना आमगेले हे आत्ता आमी हे वट्टू स्थित धीर मुनीर उच्चते हांचे भितर आमी कशी एक स्थित धीर मुनी उरता और कृष्णा कॉन्शियस भक्त कशी उरता म्हणले एक विषय आमी पळयले. कशें तो तागेलें जीवन एक कृष्णा कॉन्शियस बिविल्डर एक कसल्याय तो बिविल्डर जायना. खंयचेय ताका कश्ट येवं सूख येवं तो ताका ताज्या तो विचलीत जायना. इवन तो ताका मरण आयल्यार सुद्दां आतां एक तासा तो मरता म्हण सांगल्यार सुद्दां तो हे जायना. ताका बेस्ट एक उदाहरण खटवंग महाराज आनी परीक्षित महाराज. कशी खटवंग महाराजान आपल्या जिवनात एक डिवोटी लोकांक कशी तो एक डेमिगॉड्स और देवी देवता लोकांले केन्ना दैवासुर एक युद्ध जालें की तेंचो कंप्लीटली आपल्याला म्हळ्यार कित्याक की ते युद्ध थंयचे तांगेले दिवस आनी आमगेले दिवसाक कित्याक हो भुमी वयलो खटवांग महाराज. तेन्ना स्वर्ग लोकार वचून तांकां मदत करता की तांकां जिवनात पुरा लास्ट तांकां विजय जाता. तेन्ना देवी देवता लोक ताका विचारता तूं कितलो म्हाका हेल्प केलें, तूं कसो जेवका म्हणटा. तेन्ना म्हाका मुक्ती दिवका म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा हांव मुक्ती दिवंक शकना म्हणटा. तेन्ना विचारता एक म्हाका सांग म्हगेलें मरण केन्ना जाता. तेन्ना म्हणटा एक तासात तुगेलें मरण जाता म्हणटा. तेन्ना तो सांगता देवी देवता लोकांक म्हाका एक काम करा, म्हाका म्हगेले भुमीक खंय सोडून येया. तेन्ना तांणी तर वायू वेगान येताचे तांणी हाका सोडताचे. तेन्ना तो खटवांग महाराज एक मनान भगवंताल नामस्मरण करते करते भगवंताले हे करते करते तो आपल्याला देह सोडता. हे बेस्ट उदाहरण खटवांग महाराज. तशी भक्त जालो सुद्दां ना कृष्णा कॉन्शियसाक येत की तो अशी खटवंग महाराज म्हणके स्टेडी उरता. आनी परीक्षित महाराज कशी हे जालें शिल्पी इवन ताका 7 दिवसां भितर ताका मरण जाता म्हळ्यार सुद्दां ताणें कसलें केलें ना. सीधा वचून येना श्रीमद भागवतम आयकुच्या बसलो. तशी आमी केन्ना लायफात कसले विचलीत जावचे ना म्हणल्यार आमकां हे कृष्ण मस्त सुंदर जावन हांगा 54 श्लोकाच्यान क्वेश्चनाक हे पुरा अंत भितर आन्सर दिते आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद तस्मै माताजी. तुम्ही बारी चंद कोण सांगले की 54 तुकून 72 ताय तांतो 54 श्लोकांतू कृष्ण अर्जुनान निमगिलेले क्वेश्चन ते श्लोकांतू ते 4 पार्ट कोण ते 4 क्वेश्चनाचे आन्सर मिळाल रीतीरी तुम्ही प्रति एक श्लोकाचे शब्दार्थ सोडवान सांगची वरी प्रति एक वर्डाचे मिनिंग सांग म्हणून आमकां मनावच तरी सांगले. मस्त मस्त धन्यवाद. कोणाकय कसले क्वेश्चन्स असल्यार माताजी लगी निमगू येता डाउट असल्यार. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. या कलियुगांतू स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार एक कितले सकडांग डिस्ट्रॅक्शन आसा. स्थितप्रज्ञ जावची तितले सुलभ माताजी. आमगे सुतमुत कोणेय आमकां म्हळ्यार तितले तुमी इतले क्वालिटीज पळयतना स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार कशी ते साध्य आसा म्हूण दिसता. आनी लायक आज पासून आमी पळयली स्थितप्रज्ञ कोणाक आनी एग्जाम्पल पुराय तुमी फुडचे युगाचे आसा पुरो अंबरीश महाराज हे कलियुगांत कोणेय आसा गी माताजी. मे बी तुमगेल गुर आनी पुरो स्थितप्रज्ञ आसा पुरोची लायक आमी पळयत माताजी. संत तुकाराम आताच 200 वर्षा पयला येयला तांणी
न्हय कशी तांकां तांणी आपल्या जिवनातूं तांगेले आमी स्टोरी आयकतना इवन तागेल स्वंत तागेल बायलाची कंप्लीट मटेरियलिस्टीक उरता म्हण सांगना ती एक पतिव्रताची उरता जाल्यार ती कशी तिगेल बामणाक म्हणटा कसं खायम विठ्ठला 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 करते उरतू तुका विठ्ठल कसो दिता म्हण तेन्ना ती म्हणटा ना ना विठ्ठल म्हाका एक दिवस आपणाक घेवन वतलो पण हेच कलियुगातूची ताका कृष्ण सांगता एकादशी दिवस हांव येता येवन तुका हांव घेवन वता म्हण सांगून आनी ताका इतलो विश्वास कृष्णा वयर की तो कंप्लीट तांगेले वयर ताका हें उरता स्टडी तागेलें हें उरता स्थित धीर मुनी रुच्यते म्हणत आमी एक स्थिती प्रज्ञा कशी तर कृष्ण घेवन गेलो अशें आमी मस्त आयकल्या इवन आमगेले देश आमगेले कर्नाटका भितरी कनकदास हे काय मस्त न्हय 14th 15th हातूं भितर शका भितर जाल्ले 17th हातूं भितर अशी पुरंदरदास कशी आपल्याला ಒಟ್ಟು हे सोणगेन एक नवकोटी नारायणाचें एक भिक्ष म्हणचे ना ताका एक कशी ताणें आपल्या जीवन ताचे स्वार्थक केले कशी ताणें कृष्णान तांकां एक दिशा दाखयली तांच्या जिवनातूं हे आमी ಒಟ್ಟು कलियुगात जावचेची माताजी आतां आमी पळयत इवन आतां बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार आतां दोन वर्षां फुडें हे आयिल्लें तेन्ना करोना आयिल्लें तेन्ना वटलो भायर कितले विचार आमगेले दिवस 2 वर्स कशी गेले म्हण आमकां कळलें ना कित्याक म्हळ्यार पयलीं आमी फक्त ऑनलायन ऑफलायन क्लास मात आयकत आशिल्ले ऑनलायन क्लासा इवन तुमी सुद्दां ना वटलो डेली क्लास आयकले निमित्त तुमगेल्यान सुद्दां आमी तुमी पळोव येता एक 1.5 वर्सां 2 वर्सां कितले चेंजीस आयले म्हूण आमी एक मनान आमी पळयलें अरे हा आमगेल्यान तूं कसो चेंज जालें हांव इतले वर्सां पयलें 5 वर्सां पयलें 10 वर्सां पयलें कशी आशिल्ली आतां कशें चेंज जालें हे स्लोली ग्रॅज्युअली जाता माताजी एकदम आमी तितलें करचें जायना जाल्यार जाता हे शुअरली जाता कित्याक म्हळ्यार आमी एक गुरुले एक हे घेवन तांगेले एक शरणा भितर गेले रे तांणी कशें सांगता तशें आमी आयकले रे आमगे जीवन सार्थक जाता बेस्ट गुरु म्हळ्यार कृष्णाची इवन भगवद्गीता सांगले कित्याक म्हळ्यार भगवद्गीता हे 5000 वर्स फुडें सांगल्यार सुद्दां आज सुद्दां आमी आमच्या जिवनांत खंयचे एक त्रास आयले प्रत्येक प्रश्नाक तांचो उत्तर आसा ते आमी पळोव येता थँक्यू माताजी वय माताजी आमगेल्यान चेंजेस आयला वय आमी कोण म्हळ्यार आमकां कळटा मस्त नाही स्वल्पपणी चेंजेस आयला वय माताजी वय आणि तुम्ही सांगले पळय कनकदास पुरंदरदास वय तांगेल प्रत्येक भजन तू एक्चुअली बेसिक सार पुरय भगवद्गीतेचे आसता तांगेले भजन फुडें आमकां मना वाचन आशिल्लें भगवद्गीतेचे चिके अर्थ कोण घेता तांगेल प्रत्येक भजन तू तशी दिसता आयकताना जस्ट भगवद्गीते सार आसता तांगेल भजन म्हण तशें धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Ani kona KSV questions sir nimgu chaka. आलोचन करा माताजी लाइक और आंसर दिता संची तुमगेले पूरा डाउट निवारण करता अंतनी ते देखून गी आलोचन करा आता तुम्ही आलोचन करचे वेळार हांव एक अनाउन्समेंट करता ह्या वाराचे आणि नेक्स्ट आमगे प्रोग्राम्स भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे शुक्रारू सोमारू बुधवारू आमगेले वाराक 3 दिवस भगवद्गीता सुबोधिनी यांची क्लासेस चलता असता युजुअल टाइम 8:30 to 9:30 मागीर शनिवार मकर संक्रांति पर्व दिवसारी भागवत पुराण कोंकणी आम्ही हे करता संजे एक प्रोग्राम रेलेवेंस ऑफ प्रसादम म्हणून सांगून एक सेशन करता संची हर ग्रेस अमला सीता माताजी शनिवार संजे 7:30 कुन 8:30 आणि भाई गुरुवार 8:30 to 9:30 वैष्णव भजन संध्या आसा ताका तुम्ही सगळ्यांनी भागी जाऊ का ते श्रवणाचे भाग्य तुम्ही काण घेवका म्हणून निमगून घेता तशीची 18 एकादशीक संपूर्ण भागवत भगवद्गीता पारायण आसा 18 चॅप्टर्स ताकाय तुम्ही सगळ्यांनी भागी जाऊ का स्लॉट्स आसा अवेलेबल आसा तुम्ही Come on, guys, what's the big fuss about? It's just the squeaky metal door from the office. Yeah, but the problem is तुम्ही ते रेसिटेशन स्लॉट्स आसा तुम्ही ते घेऊ येता भारती पै माताजी या माया नायक माताजी एक विद्या पै माताजी लगे तुमगे नाव दिला रे तुमका त्या दिवस म्हणून असचे
अवकाश मेळटा. कोणा काही डाऊट असले कसले हांव जस्ट एक सಣ್ಣ प्रयत्न करता की माताजीना आजी भगवद्गीतेचे तिथले श्लोकाचे एक सणाचे एक प्रयत्न 54चे श्लोक अर्जुनान निमगिले स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं तंतो का भाषा म्हणला कशी असू का म्हणला कतीर निमगितना Close it. I don't want it to be open anymore. Yes, I'm gonna do it. तंतु ताजे आमका मीनिंग तने ताजे आन्सर दिले की 55 56 and 57 समनो माताजी हे तीन श्लोकांतू का भाषा म्हणला जे आन्सर दिले की भगवंताले इच्छेंतूच असो का भगवत भक्तीचे इच्छी करता असो का आणि कसली एक मनाक आम्ही अशी नुता सोडून नये नुता सोडून म्हणजे मनात नक्क झालं सुमार चिंतेने येता आम्ही भौतिक लोकांतू मेटेरियलिस्टिक लाईफ अंतुले एककाची ते तेश जले म्हणून आलोचन करता ताजी बदल आम्ही कृष्णालेची उडगास कारणो आमगेल मन स्थिर जावची तशी प्रयत्न करता म्हणून सांगले ना म्हणजे दुःखालय भौतिक जगत एक दुःखालय ते दुःखालयांतूची आम्ही जी गुंता असतांची एक जन्म जे तरी अनेक जन्माक म्हणून सांगणं शेता असतांची तशी जी दोन्हीची क्वेश्चन आशिल्ले किम आसिता कशी असू का म्हणून निमगितना ताका आन्सर दिले की 58 59 60 हे 61 62 63 हे इतली श्लोकांतू कृष्णान आमका जेव्हा आमका मनावच ते सांगले की आत्माक तज्जे एक लास्ट खंयची वेळार आत्मा देह सोडून वतना खंयची एक इंद्रियाची एक इच्छा असते की त्या इच्छेक अनुसरून एक देह प्राप्ती करूक ते प्रयत्न करता तेन्ना एक लाईफ अशी येता असता तेन्ना आम्ही लास्ट अंत्यकालाक जेल्यार कृष्ण प्रज्ञेंतू असो का अंत्यकालार्यांक कृष्णाला उडगास येवका जाल्यार आम्ही निरंतर कृष्णाले उडगास काढता असो का मनात विंगड कसलेय चिंते येनाशी आम्ही असो का म्हणले हे ताका उदाहरण दिले की विश्वामित्र मुनी त्यांनी तिथलं हॉड एक तपस्वी जावन असला रे त्यांना 43,000 वर्स त्यांनी तपस केले बट जाल्यार तांकां मेनकेन आईल वेळारी तांगेल मन विचलित जाले तेन्ना आमगेले मन तशें जावचें न्हय म्हूण सांगून प्रयत्न करता कितले काही जगता म्हणून गत ना जाल्यार आमगेले प्रयत्न आमी करता असो का ताजी फल कृष्ण दिता आमी आमगेले ताणे आमकां प्रत्येक म्हणजे कृष्णान आमकां फुल फ्रीडम दिला की तुमकां खंयची रीती जावका की तुमी कशी आसूं येता जाल्यार आमी आसूं येता म्हळ्यार फ्रीडम दिला म्हणून आमी ते मिसयूज करचे न्हय जाल्यार आमी कृष्णालेची उडगास काडता असो का कृष्णान कसो फ्रीडम आमकां दिला रे आमी ते मिसयूज करना दिले असो का आपका एग्जांपल दिली की तुम्ही अंबरीश रायाले दुर्वास मुनीन अंबरीश रायाक कितली की कशें दिला रे अंबरीश रायो कसले एक अक्षर परतून सांगना दिल नावे कसले ते पुरा कृष्णाले एक कलीले कृष्णान मगेल कतीरा एक कसं की कृष्णान कसं केला रे ते चांगाची म्हणलं एक उद्देशारी म्हणलं म्हणजे सगळं दिवस कृष्णालेची एक लिले म्हणून सांगून ताणे ते प्रति एक दुर्वास मुनीन दिलेले शिक्षेसो कसले असो ते ताणे सहन केले तेन्ना कितले कष्ट आसला रे वय आमी ते स्थितप्रज्ञेर आसूं का म्हणून सांगून आमकां किम आसिता म्हणलेले क्वेश्चनाक अर्जुनाल क्वेश्चनाक कृष्णान सांगले की स्थितप्रज्ञेर आसूं का म्हणून मागीर किम व्रजेत आमी कशी चोलका कशी आसूं का कशी चोलका म्हणून केदनाय कृष्ण प्रज्ञेंतू आमी तृप्त जावन आसला रे आमगेले तीन क्लेश आदि भौतिक आदि दैविक आणि आध्यात्मिक आमकां भायर येवचें जाता
आमकां भायर येवचें जाता आमी केदनाय कृष्णाले ध्यान करता आसुका कृष्णूची आमगेले एक बेस्ट फ्रेंड नावे रिलेटिव म्हणले एक आमगेले सर्वय कृष्ण म्हणले एक चिंते ते एक ध्यान आमगेले मनांत केदनाय आसुका म्हणून सांगून सांगले आणि अर्जुन आल्वरी रात्री निदतंजलारी कृष्णाले उडगासे तशिले तागेले रोम रोमांतू तशी पुरा मस्त विवरण दिला आणि चड हांव सांगोचें ना म्हाका आयकत ना हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ आयकलें अशी सांगता येयली वेळ वता आसा सो खटवांग मुनिले लास्ट 72 अका खटवांग उदाहरण दिले ಒಟ್ಟು तुम्ही 54 तुकुनु 72 ताई बारी चंद कोरनो आमकां सगळ्यांक मनावच तशी एक सेशन आमचेला सोन दिले थँक यू व्हेरी मच मस्त मस्त धन्यवाद आणि आज उपस्थित आशिल्ले सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता आसा हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमको हरे कृष्ण आणि तुमगेल परमिशन अस म्हणजे नरसिंह प्रण आरती सांगून सेशन एंड करूयात का श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्का नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय हरि गौर हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज, नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणी प्रल्हाद महाराज की जय। आणि वापस फाई मेळ्या म्हणून सकडा लगी विनंती करता फाई संजय फाई रात्री 8:30 वैष्णव भजनेंतो वापस मेळ्या म्हणून सांगताची आईची सेशन अंगाक एंड करतांची। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा।